जुआंच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमंताव तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकत? हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्हय, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो. पवित्र आत्मोस हाका रुजवात, कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत. रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात, पवित्र आत्मो, उदक आनी रगत. ह्या तिगांयच्याय रुजवात एकच. मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास व्हरती. आनी ही ती थोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिल्ली. जो कोण देवाच्या पुताक सतमंता ताच्या अंतस्करणांतच रुजवात आसा. जो कोण देवाक सतमानिना तो आपल्या पुता विशांत देवान दिली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फटकिरो करता. हीच ती रुजवात देवान आमकां सासणीक जिवीत दिलां. हें जिवीत ताच्या पुतांतय आसा. ज्या मनशा सवे पूत जियेता ताचे सवे जिवीतय आसा. जाचे सवे पूत जियेना ताचे सवे जिवीतय ना. देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला. ससनाचे जिवीत तुमचे थंय आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां. देवाचे उतार हें. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक फावटी जेजू एक शहरांत आसतना कोडान सगलोच कुसलोलो एक मनीस ताचे सरशी आयलो. ताका पळयतच ताचे मुखार सर पडून तो म्हणालो, सायबा, तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वोस तुकाच यासाकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोयजेन फर्मायिल्ल्या प्रमाणे खानीक भेटय. ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं म्हणालो. पूण जेजू विशांतली खबर आनीकी चड विस्तारूनच गेली. ताचे शिकोवन आयकोवचे खातीर आनी विविध पिडांतली बरी जावचे खातीर लोक हारींनी ताचे सरशी येवंक सुरू जालो. पूण तो थोवळ विंगड सर्ण एकसुरे सुवातेर मागणें करतालो. देवाचे उतार हें.